तुम्ही बीजेपी खातीर शिरोड्या वावुरतले? ना ना तें पळोवया कितें जाता हें कितें? तें इलेक्शन डिक्लेअर जातना चिंतया कितें कितें जातलें आनी कितें आहात पूण एट द मोमेंट इलेक्शन डिक्लेअर जावंक ना. पयर हांव कितें तुगेले काँग्रेस PCC प्रेसिडेंटाचो हें पळयलो स्टेटमेंट. ताणें एक बरें स्टेटमेंट ताणें कितें केलें. म्हणलां की आपूण कित्याक डिक्लेअर करूं, इज पार्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी, वी डोंट डिक्लेअर म्हणटात. एदी व्हडली नॅशनल पार्टी स्ट्रॅटेजी म्हणटा जाल्यार आमी येदेशा बारीक कित्याक करता? ठीक स्ट्रॅटेजी. हांवें कितें विचारलां, तुमी काम करतले काय ना बीजेपी खातीर? आतां आमी घालचे नाय म्हणून म्हणना न्ही, लेट इट बी डिक्लेअर, देन वील सीट एंड डिसायड अबाउट. हांव मुद्दम विचारता हो प्रश्न लोकसभे खातीर तुमी बीजेपी बरोबर आसतले काय तटस्थ आसतले? लोकसभेक सिच्युएशन अशें आहा की आमी NDAचे एलायज, एट द मोमेंट वी आर NDA एलायज. लोकसभेक थोड्यो वस्तू आहा. फॉर एक्झाम्पल हें जर मायनींग सुरवात जायना, हांवें आजूय म्हणिल्लें आहा की दर मायनिंगाचो इश्यू रिजॉल्व जायना, दर मायनिंगाचे डिपेंडंट लोकांचेर अन्याय जाता आनी तो चालूच उरता लोकसभे पर्यंत, जाल्यार लोक तुमकां कितें तें दिवपाची आनी ती पावती तुम्ही दितले. बीजेपी बरोबर रावतले का ना, रावतले? it will सपोर्ट become, करतले का it will रावतले? become difficult to be with a party that is not delivering if they don't do anything before the election. म्हणजे हाजो अर्थ असो जातलो की आमी रावन पसून आमकां हार आसतलीच, कित्याक लोक आमचे बरोबर आसचे ना. काँग्रेस पार्टीचे जे स्पोक्समॅन आनी जे प्रेसिडेंट आहा हे निवडून येवचेय ना आनी निवडून आयिल्लेय ना, म्हणटकच तांकां जाय तें उलोवं येता, तांची जिबेक हाडना. विल गो टू तांची जिबेक हाडना. आमदार जे भितर आहा हावसान तांणी उलोवचें. तांची एनाटॉमीचेर या ना, ते विल गो टू दियर ते एनाटॉमी. कित्याक उलयना? आय नो विल गो टू दियर एनाटॉमी, बट एक पोझिशन लिडराक सांगचें मरे की बाबा हे 16B आपल्यान सुटकेस दिल्या म्हणून. ताजें हांवें काम केलां. ताणें सांगचें ताणें सुटकेस म्हाका दिल्या म्हणून.